दीपक पावसकर पहाटे PWD मिनिस्टर हे हजर आशिल्ले. सगळ्या लोकांक जे प्रायमरी रिलीफ ती दिवपाक जाय त्या डेप्युटी कलेक्टरान इंस्ट्रक्शन दिलां तेका सगळ्या जाणांक प्रायमरी रिलीफ मेळटली. म्हणटकीर घरां मोठ्या प्रमाणात डॅमेज जाल्या ताका 15 दिसांच्या भितर रिलीफ जी आसा ती दिली. डेट किती कन्फर्म सेंटरा कडेन मागला किती कन्फर्म झाले? काल तिघे जण शॉक लागून मेले. हय कितले एक जाण जे इलेक्ट्रिकल शॉक लावन गेल्या आणि एक बायल हय. जी काल ड्रॉनिंग केस जावन एक्सपायर जाला. म्हणजे ऑल टुगेदर 4 डेथ ह्यो कालच्या. सेंटरा कडच्यान कितले एक्सपेक्टेशन आसा सर? हांवें सेंटरा कडेन माननीय अमित शाह आनी हांच्या कडेन उलयलां. मोदीजीकूय बी मोदीजीक सुद्दां फोन करून रिव्यू घेतलो आनी ताज्या उपरांत आमच्या केंद्रा कडल्यान अपेक्षा आसा. कारण लॉस म्हाका दिसता 500 कोटीच्या पेक्षाय चड वचूंक शकता. आतां अंदाज आहा 2 दिसांच्या भितर ताजो रिव्यू रिपोर्ट रेडी जातलो आनी निश्चितच केंद्र सरकार कडल्यान हे फावटी आमकां मोठ्या मदतीची अपेक्षा आसा. बहुतेकची मदत एक्झॅक्टली किती नुकसान होऊ शकतं? 500 कोटी पेक्षा चड हाची डॅमेज जाल्या ही अपेक्षा आसा. म्हाका दिसता ताजो रिव्यू आमचे सगळे ऑफिसर्स आज फिल्डान आसा ते रिव्यू घेतले. ताज्या उपरांत फाल्यां